नमस्कार. कळशी मोपा हांगा एक ब्रिज आसा आनी ल्हान ब्रिज आसा आनी थंयसून उदक भरपूर वयता. खाला जे आसा व्हडले व्हडले पायपां आसात आनी थंयसर अंदाज कळना कितले डीप आसा ते. एकंदर थंयसरले जे सायडीक जे लोक रावतात तांकां यो वच करपाक जायना आनी गेल्या 8 दिसाच्यान थंयसरले जे भुरगे आसात ते शाळेन वचोंक ना आनी तांकां खाण्या पिण्याचे सुद्दां धान्य जाल्लेले आसा. एकंदर हांगा जे कळशी मोपा जे ब्रिज आसा, ल्हान ब्रिज आसा आनी थंय उदक कंटिन्यू व्हांवता. जे उदकाचें जे प्रमाण आसा ते ह्या पावसान कंटिन्यू जो पावस लागला ते वाडत आसा. आणि आमच्या वाड्यावयल्या लोकांची बरीच वर्साची ही अशी स्थिती असते की पूल झाले, पुलामुळे ते पायपाक चॉकअप जाता सगळे वर्सून इल्लेले आणि त्या पुला वयल्यान पाणी फ्लोअर जावन वयता. त्याच्यामुळे आमकां अलीकडे पलीकडे जावंक मेळना त्या पुलार. वास्तवीक त्या पुलार आणखी पायपां जाय आसली पण त्या टायमाक कॉन्ट्रॅक्टरान आनी कितें जालें तें म्हाका खबर ना की जेणे करून तेंच्यांनी पायपां वयली घालूंक ना आणि ते आतां पाणी फ्लोअर जाता. तशेंच आमच्या पलीकडे ते सायडीक आणखी 9 घरां आसा. 9 घरां आसा त्यांची अशीच स्थिती आसा. फक्त तांकां कितें पांयवाडेक बारीकशी बंधाऱ्या वयल्यान ते अशें कशें तरी कसरत करीत ते लोक वचूंक शकतात, चलत तरी वचूंक शकतात. पूण तांकां गाडी व्हरतले, शीक जालो मनीस जाल्यार तांकां काय देवार भरोसो ठेवल्या शिवाय आमकां आणखी कांयच पर्याय आसना हय की शीक जालो ह्या वेळार शीक जालो किंवा एखाद्या माणसाचा मयत जरी जाला तरी कोणच लोक येवं शकनात ना एकमेकाक. अशी परिस्थिती हय आसा की आमी पलीकडचे लोक फक्त सहानुभूती दिवं शकतात. फोन आमकां आमी वायफाय घेतले म्हणून आमकां फोन कॉन्टॅक्ट जाता नाजाल्यार आमकां फोन आतां कसलाच कॉन्टॅक्ट जावं शकना. आमी जे आमकां रेशन खावपाक जेवपाक कितें जाय आसता ते आमी म्हयनो आदी एका म्हयन्याचे सगळें आदी हाडून दवरता. नुस्तें दूध बी अशा गोश्टी काही आमकां मेळा शकना. पूण सगळ्यात मोठी अडचण जी जाता ती भुरग्यांचे जे फ्युचर आहा, भुरगीं शिकतात तर तांकां खंयच्याच पद्दतीचा शिक्षणाचे तेंचे जवळ जवळ म्हाका दिसता एका वर्सा आमची 3 म्हयन्यांत 27 दीस हजेरी लागली भुरग्यांची. अशी पद्दती जाता. आतां भुरगीं गेल्या सोमवार ते आज सोमवार पर्यंत अजिबात शाळा पळोवपच ना तेंच्यांनी आनी आणखी फुडें कितले दिवस जातले तेय काय कळा शकना. अशी परिस्थिती खंय आसा. आतां आमचे माननीय आमदार राजेंद्र आमचे आर्लेकर साहेब ह्यांच्यांनी त्या दिवशी आपले पेडण्याचे गांव येई पाठयलेले आणि त्यांच्यांनी हय बॉक्स मारून ते उंची दिता अशें कितें तरी त्यांनी व्यवस्था करपाची ठरयलेली आसा आणि त्या बाबत आमी तेंचे आभार आसा. त्याच बरोबर ही जी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा जशें आमचो मित्र तो निवृत्ती शिरोडकर तातडीन सकाळी 7 वाजता पावलो. हे म्हाका अजाप दिसलें की 7 वाजता येवन तेणें आमची खबर घेतली. त्याच्यानंतर ती जी बातमी सबंद गोंयभर पसरली तर गोंयांतल्या अनेक लोकांनी इवन मामलेदार, कलेक्टर, फायर ब्रिगेड, पुलीस डिपार्टमेंट, PWD ह्यांच्या पासून सगळ्या जाणांनी आणि होम डिपार्टमेंट मी सगळ्यात मोठो आधार म्हाका वाटलो की होम डिपार्टमेंटाचे आमच्या तारी मॅडम ह्यांच्यांनी स्वता मनीस धाडून तिनं आईची खबर घेतली, तिका डॉक्टर जावं जाल्यार किंवा तेंच्यांनी रावपाची व्यवस्था करपाची की काय ही सगळी व्यवस्था तेंच्यांनी केली. आणि ह्या वर्सा जितकी सरकारान व्यवस्था आमची काळजी घेतली, सहानुभूती दिली तितकी ह्या पयलीं कितें जावंक नसलेली की सगळे अधिकारी आमच्या संपर्कात रावले आणि काय जाया नाका तर ते विचारीत रावले. आणि दीस तरी जाले वचोकूच ना. वचोकूच ना वचोंक. मागीर आतां जी आपली स्टडी चुकली त्याचो कशें कितें आतां पोषण जे आसा वायफाय खातीर आमकां थोडी मेळटा. टीचर शिकयता ते आमकां आमकां कळचें ना न्हू. आतां स्पेशल टिचरी कडेन वचून आमी शिकपाचें पडलें. परत हे 8 दीस जे कितें शिकयले ते परत आमकां तेंच्या कडल्यान शिकपाचें पडलें. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी media channel and press bell icon for latest notifications.